तुळशीदास कोरगांवकर आखे सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव युवक मंडळाचो अध्यक्ष, आमचो सेक्रेटरी दीपक गडेकर, तशेंच आमचे हांगा सगळे मेंबर उपस्थित आसा। आमचे हे मंडळाचो एक संकल्प आशिल्लो आनी आमी तो करपाक लागून आमी हांगा गणपतीचें एक सुंदर देवूळ बांदपाचें आसा। हे देवूळ आमचें बरे भशेन फुडें आमचें काम जावचें आनी बेगीच्या बेगीन वयर सरचें, ताका लागून आज आमी हांगा नवचंडी हवन केल्लें आसा, नवचंडी पुजा। हे पुजेक लोक जमिल्ले आसा आनी आमी देवाचो आशिर्वाद घेतला, मा दुर्गेचो आशिर्वाद घेतला की आमकां हे बेगीच्या बेगीन देव उबें करून दिवचें आनी हांगा कसलीच अडी अडचण आसा कितें आसा ती पयस जावची म्हणून मागले आमी। तर तुमकां सगळ्यांक भक्तांक हांव एक आव्हान करता की हे देवाच्या कामाक लागून आमकां तुमचें सहकार्य जाय आनी आसतलें ही खात्री आसा आनी तुमची मदतूय जाय। तशेंच आमचें हें देवूळ तुमची मदत आसले कारणान हें देवूळ बेगीच्या बेगीन पूर्ण जातलें। आमचो सेक्रेटरी तो सांगतलो। श्री गणरायाक वंदन करून, ग्रामदेवता दामोदराक नमस्कार करून, सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव युवक मंडळ यांच्या सेक्रेटरीच्या वतीन हांव दीपक गडेकर, जशें तुमकां आतां आमच्या अध्यक्ष मंडळाचे बाब तुळशीदास कोरगांवकर हांणी सांगलें, त्याच प्रमाणे आमी आज ही नवचंडी हवन केल्लें आसा। हे हवन करपाक जे आमच्या हांगाचो जागो आसा, ह्या पंचक्रोशीत जे कितें तुगेलें देवूळ आमी उबें करपाक पळयता, एक सुंदरशें भव्य देवूळ अशें उबें करपाक पळयता गणपतीचें, त्या गणपतीच्या हेका आमी फावंडेशन घालच्या पयलीं ही तुजी नवचंड आसा ती कितें विघ्न आहा ती सगळी परिहार जावची आनी कसलीच अडचणी नासतना हें कार्य सगळें सफल जावचें, हाका लागून ही नवचंडी हवन केल्ली आसा आमी। तशेंच आयज सगळे आमचे मंडळाचे अधिकारी मेंबर सगळे हांगा उपस्थित आसा आनी लोकांचे सगळ्यांचे सहकार्य जाल्लें आसा। तेन्ना ज्या प्रमाणे तुळशीदास कोरगांवकारान तुमकां सांगलें त्याच प्रमाणे हांव सगळ्या गणेश भक्तांक, सगळ्या लोकांक सर्व धर्म समान अशें तुगेले हिंदू बांदव म्हण, ख्रिश्चन बांदव म्हण, तशेंच मुस्लीम बांदव म्हण आमच्या प्रत्येक वर्सा गणपतीक ते हातभार लावन जावं आमची लॉटरी काडून जावं कशें करून देणगी कुपन दिवन जावं स्पॉन्सरशीप दिवन कितें दिवन सगळे हातभार लायता आनी त्या हेणी आमची तुगेले गणपतीचो उत्सव वयर आख्या पांडेकपाला कडेन थंय तुगेलो 9 दिसाचो उत्सव जाता आनी त्या हाजेर हे आमकां जो हांगा जागो मेळ्ळो आसा त्या जाग्याचेर आमी हें देवूळ उबें करपाक लागून ही जी आयज नवचंडी केल्ली आसा, खूब दीस जाले, वर्सां जाली आमगेले हे अशे अडखळे येवन उरलेले आसा, पूण आतां देवीच्या कृपेच्या आशिर्वादान आनी सगळे तुमच्या आशिर्वादान हें सगळें सफल जातलें आनी मुखार ही वाटचाल जी आसा बांदकामाची ही बांदकाम सुरू जावन जाता तितल्या बेगीन आमी हें गणपतीचें देवूळ करून तुमकां ह्या देवळान येवपाकूय बी आमंत्रण दितले। तुमचो आशिर्वाद कृपा दिश्टी आमचेर आसनी, तशेंच सहकार्य आसनी। ह्या बांदकामाक आमी कितें नाल्यार कितें तुमकां आव्हान करतले, जावं कोणाक खंयच्या दृश्टीन आर्थीक मदत, जर सामान, जर पयशांनी, जर खंयच्याय दृश्टीन मदत करपाची आसा जाल्यार ती मदत करता आसतना आमच्या मंडळाच्या अध्यक्षाक जावं म्हाका सेक्रेटरीक कोणाकूय संपर्क करचो। आमचो बार कोड आसा, त्या बार कोडा वयल्यान कशी मदत करची आनी इतलेंच मागता की आमची इच्छा आसा ज्या प्रमाणे कोरगांवकारान सांगलें की आमी हो संकल्प केला कितें म्हणून की जाता तितले बेगीन हें मंडळाचें आमगेलें गणपतीचें देवूळ तयार जावचें म्हणून। तशेंच ह्या वटेच्यान आमगेलो आनिकूय प्लॉट आसा, त्या प्लॉटाचेर आमी एक भव्य हॉल अशें तयार करपाचें आसा। ते आमचे गणपती सांस्कृतीक कार्यक्रम जावपाक, भुरग्यांक तुगेले कितें तुगेले घुमटा शिकपाक आनी कितें शिकपाक असो तो प्रकल्प आसा। पूण पयलीं सुरवातेक आमगेलें हें देवूळ रेडी जावचें गणपतीचें आनी सगळ्या गणपतीची सेवा करपाक मेळची आनी कृपा दृश्टी गणपतीचे आशिर्वाद मेळचो ह्या दृश्टिकोनान हो आयचो सगळो कार्यक्रम आमी घडोवन हाडलेलो आसा। तो सुसफल जावचो, तुमचें सगळ्यांचें योगदान आसचें, तुमची सगळ्यांची कृपा दृश्टी आसची अशें तुमचे कडेन मागता आनी देव बरें करूं।